नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. राज्य सरकाराची डंप पॉलिसी अधिसूचित 2007 ते 12 मजगती लीज वाठारा भायर स्टॉक केल्ले 700 मिलियन टन लो ग्रेड मीन हाताळूंक मेकळीक वर्साक 25 मिलियन टन निर्गत. सनातन धर्माचो अर्थ वेगळ्याच तरेन घेवंक जायना, धर्माचेर नाका ते उलोवचे न्ही. दक्षिण भारतात सनातना आड नाका जाल्लो वाद. गोंयचो राज्यपाल सनातन धर्मवादाचेर उलयलो. गोंयकारांक ऑनलायन टॅक्सी सर्व्हिस मेळची म्हणून गोवा टॅक्सी ॲप, पर्यटन मळार टॅक्नॉलॉजीन सुरक्षा, रजिस्टर्ड ड्रायव्हरांक सरकाराच्यो स्किमी, पर्यटन मंत्री उलयलो. पर्वरी क्रायम वाडटा आरोपांचेर आमदार मंत्री रोहनान जाप दिवची. आपले भलायकेचे मागीर काँग्रेसीचो गिरीश म्हणटा पंचायतीक मेतेर हरकती पळयल्यार पर्वरी फायल्स फिल्म जातले. गिरीशाक सिरियस घेवपाची गरज ना, ताका आपल्या आड प्रेस घेवंक कोण तरी फुसलायता. रोहन म्हणटा गिरीशाक फायनान्स जाता ताणे पर्वरी फायल्स काडचो. सगळ्यात विश्वासू संवसारीक फुडारी म्हणून प्रधानमंत्री मोदी पहिल्या नंबरारूच. G20 उपरांत रेटिंग वाडून 76%. ग्लोबल लीडर अप्रुव्हल सर्वेत बायडन 5व्या नंबरार, युकेचो सुनाकूय फाटीं. तिघांचे जीव घेवपी बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाक कारण थारिल्ल्या मर्सिडीज बेंझाची मालक मेघना सावर्डेकराचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द. 7 फावट ओव्हर स्पीडिंग तालामूच भरूना. चौथीक उटंगराचो अदमास. गोंयांत परत ऑरेंज अलर्ट. 16 आनी 17 सप्टेंबराक गोंयांत उटंगराचो पावस म्हणून वेधशाळेचो अदमास. चवथीच्या तोंडार पावस. इंडियन एर फोर्साक 12 सुखोय 30 मार्क 1 फायटर जेट घेवपाक केंद्राच्या डीएसीचो बावटो. 11,000 कोटींचो डील. रशियाचे मेक इन इंडिया सुखोय 30 बांदता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. एफडीएन जप्त केले 280 किलो कोदाल. स्विट्साक वापर. FSS कायदो मोडलो. उत्पादनाचेर म्हायती सारखी ना. ट्रक जप्त. नावेली बॉम्बे स्वीट मार्टाचेरूय धाड. आनी मेर्शे युनिटी मॉलाक विजयाचो विरोध. म्हणटा मॉलाक विरोध ना, पूण शेतजमीन खारफुटीच्या जमनीर मेर्शे नाका. गरज पडल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. राज्य सरकारान डंप पॉलिसी अधिसूचित केल्या. 23 नोव्हेंबर 2007 ते 11 सप्टेंबर 2012 मजगती लीज वाठारा भायर स्टॉक केल्ल्या मिनाचे डंप हाताळप हे पॉलिसीक लागून सरकाराक आतां शक्य जातलें. 700 मिलियन टन लो ग्रेड मीन डंप सरकार हाताळटलो. वर्साक 25 मिलियन टन मिनाच्या निर्गतीची वाट मेकळी. राज्य सरकारान डंप पॉलिसी अधिसूचित केल्या. 23 नोव्हेंबर 2007 ते 11 सप्टेंबर 2012 मजगती लीज वाठारा भायर स्टॉक केल्ल्या मिनाचे डंप हाताळप ह्या पॉलिसीक लागून सरकाराक आतां शक्य जातले. डंप पॉलिसीत कांय नेम थारायल्यात. लीज वाठारा भायर सांठयल्लो आनी मायनिंग प्लानांत दाखोवंक नाशिल्लो डंप बेकायदेशीर थारतलो. जे डंप प्रायव्हेट सुवातींनी आसात मात तांची फी भरल्या ते संबंधीत कंपनींक हाताळपाक मेकळीक दिल्या. जो डंप सरकारी सुवातीन आसा ताची सरकार पावणी करतलो. लीज होल्डरांक डंप 5 वर्सां भितर काडचो पडटलो. ह्या डंप पॉलिसींतल्यान 700 मिलियन टन लो ग्रेड मीन डंप सरकार हाताळटलो. वर्साक 25 मिलियन टन मिनाचे निर्गतीक वाट मेकळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनातन धर्माचो अर्थ वेगळे तरेन लावंक जायना. धर्माचेर नाका जाल्लें उलोवप न्ही.
दक्षिण भारतात सनातन धर्मा आड नाका जाल्लो वाद केला म्हणून राज्यपाल पिल्लई उलयलो. आदी राष्ट्र मागीर धर्म आनी राजकारण म्हणून राज्यपाल उलयलो. इंडिया अलायन्साच्या DMKच्या स्टॅलिनान सनातन धर्म नष्ट करपाचे वाद केल्ल्यान राजकारण पेटलां. Sanatana Dharma means it is a part of Dharma. Gandhiji and all other national leaders stood for Dharma. The word Dharma is not having equivalent meaning in English. Always it is saying religion, but it's something beyond that. And Bhishmar once said, if Dharma is there, even no need of a king. That was our original concept. And through Dharma we will have to make a society. And against Dharma, Sanatan means permanent, India's culture and tradition. Not it has to be interpreted in any other form. So that is an unwanted dispute willfully made in southern part of India. That is unfortunate, unwanted, and these types of things I am requesting we will be nation first, religion and politics second. That should be the consideration. गोंयकारांक ऑनलायन टॅक्सी सर्व्हिस घेवंक मेळची म्हणून सरकारान गोवा टॅक्सी ॲप पणजे लॉन्च केलें. पर्यटकां मदीं सुरक्षेची भावना तयार जाल्यार संख्या वाडटली. हे ॲप हे दिशेन म्हत्वाचें पावल म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. 500 वयर टॅक्सी ड्रायव्हर खंय ॲपाचेर नोंद जाल्यात. ॲपाक जोडिल्ल्या ड्रायव्हरांक खंय विडो प्रोग्राम, पेन्शन, लग्नाक अर्थीक मजत, भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळटली. जेन्ना आमी म्हणटा की सगळे इजिली अवेलेबल करून दितले, टॅक्नॉलॉजीचो यूज करतले आनी तांकां जेन्ना दिसतलें तरी देन सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टंट आनी ती सेफ्टी गोंय सरकारान आपल्या बद्दल घेतल्या. क्वॉलिटी टुरिस्ट जर आयले जाल्यार तेजो गोंयकारा खातीर म्हणजे मागीर जावं तो शेक पासून टॅक्सीकार आसत किंवा इतर गोंयकार आसत तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. सरकाराकूय तेजो फायदो जातलो. ताच्या खातीर सातत्यान जर क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले आसत जाल्यार आमी क्वॉलिटी सर्वीस दिवपाची गरज आसा. ती क्वॉलिटी सर्वीस म्हाका दिसता टॅक्नॉलॉजीचो यूज करून आमी दिवपाक जाय आनी ह्या ॲपाचो आमी सातत्यान म्हणटा इट इज एन एक्सिडंट कमी जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हांव मुद्दामून म्हणटा एक्सिडंट कमी जावपा खातीर हेजो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कशा पद्दतीचो फायदो जावपाक शकता तो. गोवा मायल्स एक प्रायवेट एंटिटी आमी आमचें ॲप आमकां असलें जाल्यार आमी करून पावतले आनी आमी चलोवन पावतले म्हणून. आज हो संकल्पना जेन्ना माविन गुदिनो आनी हांव आनी मुख्यमंत्र्या कडेन बसले तेन्ना वी केम विथ द आयडिया ऑफ गोवा टॅक्सी. दीस गोवा टॅक्सी ॲप हो ॲप सरकारान तयार केला free of cost, which is being handed over to the people who are running these taxis. जे गोंयचे टॅक्सी भाव आसात तांणी ही टॅक्सी चलोवची, तांणी तांचे ॲप म्हणून वापरचें कित्याक टॅक्नॉलॉजी सगळ्या कडेन आयल्या. जगभर टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा आनी हांव सदांच म्हणटा की टॅक्नॉलॉजी कॅनॉट बी एवॉयडेड एनीवेर. सरकारान तांकां स्किमी 4 काडून दिल्ल्यो आसा वीच दे हॅव टू एक्सेप्ट एंड गो एड. एक आमी काडल्या इज विडो स्कीम. समज खंयची टॅक्सी भाव ना जालो जाल्यार ताचे बायलेक कितें विडो पेन्शन मेळचें. दुसरी समज टॅक्सी भाव 60 वर्सां क्रॉस जालो जाल्यार ताका तांच्या भितर पेन्शन दिवपाचें तांणी चिंतलें तांणी इंडिपेंडंट डिसायड करचें. तिसरें मॅरेज समज भुरग्याचें आसा कितें टॅक्सी भावाचें तांच्या फॅमिलीन आसा तांकां हेल्प करपाक जाय जाल्यार तें केलां. आनी चवथी स्कॉलरशीप भुरग्यांची कितें भुरगे शिकचे म्हणून. ह्यो अश्यो येवजण्यो काडून आमी 4 स्किमी तयार केल्या वीच इज अ पार्ट ऑफ दीस स्कीम. आज आमची उलोवणी आनी आव्हान आसा आमच्या सगळ्या टॅक्सी भावांक की तुमी आज जितले बेगीन टॅक्सी ॲपार येतले तितले तुमकां फायदो जातलो. गोंया मुख्यमंत्र्यान गोवा नवा एअरपोर्ट ओपन करतकच पर्वरीचो आमदार मंत्री रोहन खंवटेन आपल्या भलायकेचो हुस्को करचो न्ही. पर्वरीच्या वाडट्या गुन्यांवाचेर जाप दिवची. काँग्रेस फुडारी गिरीशाची जाप. पर्वरी मंत्री आमदाराच्यो एक हरकती पळयल्यार पर्वरी फायल्स फिल्म जातलें. आदोगाद आल्बुकार्का आड फटीच्या कागाळीत खंय रोहनाचो हात. गिरीशान प्रुडंटाच्या बातमीचो दाखलो दिलो. रोहन खंवटे म्हणपालो म्हागे सोडियम लेवल देंवलो म्हणून ते खंयच्याच म्हणजे प्रश्नाचें उत्तर दिलें ना. जे आमी इशू रेज केले तेजेर कांयच उलयलें ना. सो हांवें काल म्हाजी सोडियम लेवल टेस्ट केली आयज आनी ताका दाखयलें की सोडियम लेवल नॉर्मल आसा. आतां हांव कितें उलयता तरी आयका आनी तेजेर उत्तर दिवं कारण ते इशू जातकच. सो हायकोर्टान कितें म्हणलां
की जे डॉक्टर आल्बुकेर हाचेर फॉल्स कंप्लेन केल्ली आनी ती कंप्लेन करपाक रोहन खंवटे मोर्चा घेवन पुलीस स्टेशनार गेलो. सो त्या हितूंतल्यान खूब गंभीर इशू, एक मिनिस्टर पुलीस स्टेशनार वयता आनी कंप्लेन रजिस्टर करून घेता आनी हायकोर्ट म्हणून ती क्वेश्चन करता. सो तातूंत सगळो रोल आशिल्लो तो रोहन खंवटेचो आशिल्लो. पुलिसांचेर दबाव वाडटा, पंचायत सेक्रेटरीचेर दबाव वाडटा आनी एक सगळें भयभीत वातावरण जे परवरी करता त्या हेजेर आमी आवाज उठयल्लो आनी त्या संदर्भात ते कांयच परत प्रश्न विचारलो, तूं हेजेर तूं स्पश्टीकरण दी. सरपंचाक एक पुलीस ऑफिसरा सांगून धमकी दिता, तूं आपल्या बरोबर रावलो ना जाल्यार तुजी पुलीस कंप्लेन रजिस्टर जातली. सो त्या संदर्भात हे केलें. ताजे नंतर डेप्युटी सरपंचाचे नो कॉन्फिडन्स जाता, ताजो पंचायत सेक्रेटरी हो बरो ना जाता आनी ते बरगटा. ताजे नंतर तांकां हायकोर्टाक वचून हायकोर्ट ते फिक्स करता आनी ते नो कॉन्फिडन्स मोशन मागीर पास जाता. विलस मेथराचो जो व्हिडिओ व्हायरल जाला त्या हेजेर, कारण तो लोकल आमदार आनी थंय ताका एक आरटीआय एक्टिविस्टाक जावन मारलो वयता. थंय ओपन स्पेसीस कितल्योश्योच विकल्यो वयता, इलिगली कन्वर्ट जाल्ल्यो वयता, फॉर्ज्ड अलॉटमेंट जाता. सो ह्या हेजेर लोकल आमदार म्हणून ताजें स्पश्टीकरण आमकां जाय आसता. गिरीशाक कोण तरी सांगता म्हणून तो आपल्या आड उलोवंक लागला. तातूंत कांयच तथ्य ना. पर्वरेचो मंत्री रोहनाची आरोपांचेर जाप. पयलीं खंय आनी कोणाच्या फाटल्यान लागिल्लो, आतां खंय आपल्या फाटल्यान. गिरीशाक कोणें सिरियस घेवपाची गरज ना. गिरीशाक खंय फायनान्स करपी आसात, ताणें पर्वरे फायल्स काडूंक जाता. सकाळी हेल्थ चेक करून आयलो जाल्यार विचार पयलो, सोडियम लेवल चेक करून मागीर उलय आमकां. तेणी केला म्हणटा आता परत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. खंयचे गजाल्यो कितें कितें जालां आज आनी कितें जालां आसतलें, कितें जालां तेणी म्हटलं की जे क्रायम्स पर्वरे घडटा तेजे सगळे पर्वरी फायल्स पिक्चर काडपाक ताका कोण हाडूंक शकता. प्रोड्युसर ताका फंड भरपूर मेळटा तसले प्रेस कॉन्फरन्सीस बी घेवपाक. ताणें पयलें कितें मेळटा तातूंत हेल्थ पयलें चेक करून घे सांग, मागीर फुडलें पळय. आनी पर्वरी कित्याक स्पेसिफीक हें करता ताका कोणें सांगलां आसतलें ते पर्वरीच घे म्हणून. कित्याक पयलीं खंय तरी तेवटेन गेलो, मागीर खंय तरी मदीं आयलो, मागीर आतां हांगा आयलो, फाल्यां आनी खंय वतलो. सिरियस घेना करता सोडियम लेवल चेक करपाक. सर कितले सिरियस एलिगेशन केला सर. एनीबडी कॅन स्टॉप एनीबडी. एलिगेशन्स करप आनी मागीर पान बंद करप आनी मागीर दुसरें एलिगेशन करप, मागीर पान बंद करप. इलेक्शन येतकच लागीं येवप, मागीर नाच जावप, सिटां विकप न विकप, हे लोकांचे इल्ले धंदे जावन पडल्या. पूण तातूंत ते इतले पिशे जाल्या की सोडियम लेवल देंवतकच कितें उलयतात. I don't find it justified to reply to some Tom, Dicks and Harrys. If there is something, let them go ahead and do it. I don't know what allegations he has put. I have not seen the press conference. I am just coming out of my taxi here. तुमच्याकडून कितेंय press घेऊ. Instead of taking press, and he can do whatever he wants to do. The methodology of checking sodium vis-a-vis extortions are important for him to check. संवसारांतलो सगळ्यांत चड विश्वासू फुडारी म्हणून प्रधानमंत्री मोदी पयली सुवात राखून आसा. G20 उपरांत मोदीचें रेटींग वाडून 76%. ग्लोबल लीडर अप्रुव्हल सर्वेचें रेटींग बीजेपीन ट्वीट केलें. मेक्सिकोचो राष्ट्रपती आंद्रेस मॅन्युएल लोपेज ओब्रादर दुसऱ्या नंबरार. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन 5व्या सुवातेर. सुनक, मॅक्रन, त्रुदो सगळे फाटीं. चवथीक उटंगराचो अदमास. गोंयांत परत ऑरेंज अलर्ट. शेनवार आयतार 16 आनी 17 सप्टेंबराक गोंय आनी कोकणांत उटंगराचो पावस पडटलो म्हणून वेधशाळेचो अदमास. लोकांनी बुट्टेच्या वाठारांनी वच्चे न्हय म्हणून IMDची शिटकावणी. 115 ते 200 मिलीमीटर मेरेन पावस पडपाची शक्यताय. म्हयन्या उपरांत मन्सुनाचो कमबॅक. केंद्र सरकारान इंडियन एअरफोर्साक 12 सुकोय 30 मार्क 1 जेट घेवंक बावटो दाखयलो. डिफेन्स एक्विजिशन कावन्सील DACचो खरेदीक बावटो. 11,000 कोटींचो डील. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारतांत हे फायटर जेट तयार करता. आनी 12 सुकोय 30 मार्क 1च्या ताफ्यान वायुसेनेची तांक वाडटली. केंद्राचो आत्मनिर्भर डिफेन्स मोहिमेक बुस्ट. बाणस्तारी एक्सिडेंटाक कारण थारिल्ल्या मर्सिडीज बेंझ मोटरीची धनी मेघना साबड्डेकाराचें ड्रायव्हिंग लायसन येरादारी खात्यान रद्द केलां. बाणस्तारी 6 ऑगस्टाक जाल्ल्या एक्सिडेंटांत तिगांक मरण आयिल्लें. तीग क्रिटिकल जाल्ले. प्रकरण कोर्टांत. 1-2 न्ही 7 फावट मर्सिडीजाक ओव्हर स्पिनिंगाचो तालाव पडला, मात एकदांय भरूं ना. मेर्शी येवपा आशिल्ले युनिटी मॉलाक गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजयान खर विरोध उक्तायला. युनिटी मॉलाक विरोध ना, मात मेर्शी नाका. सरकारान दुसरी कडेन सुवात पळोवची. विजयाचो सल्लो. सरकारान शेत जमीन खारफुटी सांबाळूंक यत्न करचे. ती मारची न्ही म्हणून विजय उलयलो. गरज पडल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी. सरकाराचो
युनिटी मॉल बांदपाचो प्रस्ताव मेर्शी 20,000 स्क्वेअर मीटर शेती जमीन आणि 75,000 स्क्वेअर मीटर मॅनग्रूव्ह त्याच्या खातीर काबार जातली. हो प्रस्ताव ओपोज करून हांवें चीफ सेक्रेटरीक एक लेटर आज बरयल्लें आहा. मेर्शेचे लोक ह्याच दिसांनी एक केस कितले वर्सांत झगडून एक प्रोजेक्टाक जी शेतान जाताली ती केस ते मेर्शे आनी सांताक्रूजचे लोक जिखिल्ले आहा. आतां सरकार युनिटी मॉल हाडटा. युनिटी मॉलाक म्हजो ओपोजिशन ना. हांव म्हणटा की आनी खंय तरी तो प्रोजेक्ट व्हरचो तो थंय व्हरचो न्ही. इतल्याच खातीर कित्याक मॅनग्रूव्ह म्हणटा ते जे आहा हे एक प्रोटेक्शन दितात आनी मॅनग्रूव्ह इज प्रोटेक्टेड. मॅनग्रूव्ह तुज्यान काबार करूंक जायना. ह्या दिसान जर तुवें पळयलें जाल्यार थंय कितलेच मॅनग्रूव्स पॉयझन करून काबार जाल्ले आहा अशें दिश्टी पडटा. जाल्यार कोण तरी आजून एनजीटीन वतलो आनी तो प्रोजेक्ट तसो केन्नाच एप्रूव जावंक शकचो ना. चौथीक भेसळी स्वीट्स. एफडीएची टिमीन 280 किलो खोदाल बल्क स्वीट जप्त केला. 220 किल खोदाल हाडपी ट्रक जप्त केलो. ताचो स्वीट्सांक वापर. स्टॉकाचेर म्हायती सारकी ना. FSS कायदो मोडलो म्हणून कारवाय. ट्रक जप्त. नावेली बॉम्बे स्वीट मार्टाचेरूय धाड. थंय 60 किल खोदाल जप्त केलें. एकूण 50,400 रुपयांचे 280 किल खोदाल जप्त. 70 झाडांनी म्हणटा थंय चोरिल्ल्या 16 पाशाणी मुर्तींतल्यो 14 पाशाण मुर्ती मेळ्ळ्यात. त्या वाठारांतल्या रानांत चोरिल्लीं पाशाणां मेळ्ळीं. देवदेवींच्यो पाशाणां चोरल्यात म्हणून वाळपय पुलिशे कडेन थळाव्यांनी बुधवारा कागाळ केल्ली. उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम सुरू केल्ली. पाशाणां आशिल्लीं थंय परत व्हरून दवरतले. तुमकां खबर आसतली की प्रुडंटार काल तुमी न्यूज पळयली आसतली की 70 तालुक्यांनी असो इन्सिडंट घडलेलो. झाडांनी कृष्णापूर वाटेन जे झाडांनी गांव आसा त्या झाडांनी जी पाशाणां आसली ती 16 पाशाणां मिसींग आसली म्हणून वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर एक अननोन मनशाचेर कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आनी इमिडिएटली आफ्टर जेन्ना कंप्लेंट रजिस्टर जाली तेच्या उपरांत वाळपय पुलीस डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें की खरीच थंयसर पाशाणां मिसींग जाल्या काय ना. आनी ते जेन्ना आयज फूल डे तेंच्यांनी वचून जेन्ना सर्च ऑपरेशन केलें तेन्ना ती जी पाशाणां आसा ती पाशाणां मेळिल्ली आसा. ज्या जाग्यार जी पाशाणां आसली त्या जाग्या वयली कोणी तरी उखलून मातशे पयस एक रानान वचून ती पाशाणां थंयसर जेन्ना पुलिसांनी सोदले तेन्ना तांकां थंय मेळिल्ली आसा. पुलिसांनी जेन्ना विचारल्यान जेन्ना आमकां चवकशी केली तेन्ना तेंच्यांनी सांगली की 14 पाशाणां टोटल मेळ्ळ्या म्हणून सांगल्या. कितली पाशाणां मिसींग आसली हाचो रिकॉर्ड ना. लोकां कडल्यान आमकां कळयलें की टोटल 16 पाशाणां म्हणून आनी पुलिसांनी सांगलें की 14 पाशाणां रिकवर केला म्हणून. ही पाशाणां कोणें चोरली किंवा त्या जाग्या वयल्यान कोणें हालयली आनी कित्याक लागून हालयली हाचो पर्पज अजून स्पश्ट जावंक ना. हाच्या फाटल्यान जे कितें कारण आसा ते पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करीत आसात. आनी पण ही जी पाशाणां आसा तितूंतली 14 पाशाणां आज मेळिल्ली आसा आनी परतून त्या जाग्यार हाडून ती बसोवपाची आसा. तर तरेच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश रावत. गोंयच्या 25 राशन दुकानांचेर गरजे भायर राशन कोटा. कांय दुकानांनी कोटा कमी मेळिल्ल्यान नागरी पुरवण खात्यान कारणां दाखय नोटीशी काडल्यात. मंत्री रवी म्हणटा कारवाय चल्ल्या. चवथ्यादी लोकांक तांदूळ गंव दिवपाचो यत्न. सोसायटींचेर नजर दवरूंक नागरी पुरवण खात्याचे इन्स्पेक्टर भोंवतात म्हणून रवी सांगता. जो पर्यंत म्हाका पळयना तेजो म्हायती डिटेल आमी घेतल्या. हांवें सांगलें म्हागेले सेक्रेटरी सांगला ती डिटेल म्हायती घे म्हाका कळय म्हणून. तेजे नंतर हांव तुमकां सांगता कितें जालें तें फाल्यां सांगता. कितें आयज बाबा कितें जालां कितें हें जालां बाबा तांदळाचें कितें जालां प्रॉब्लेम जाला कितें जालां आमी रोखडो एक्शन घेता. आनी आमी सगळे आमी आतां कोणा कडेन एक्सेस तांदूळ आनी कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी आमचे इन्स्पेक्टर भोंवतात. आमी सगळे रेट स्कॉट केला आनी सगळे सोसायटीन भोंवता आनी सगळे सोसायटी आमी चॅक करता. तांदूळ चॅक करता कितें गुदाम करता आनी खंय कितें लागलां सगळें तेजें चॅक करता आनी त्या प्रमाणे आयज आमी रेशन कार्ड आनी तांदूळ हे दिता. सो चवथी पयली कोटा सगळ्यांक पावतलो म्हणटा. कोटा सगळ्यांक कोटा मेळटलो आनी सगळे कोण तशें हें जावपा ना. आनी हे गरिबांची गरीब असो AY दया अन्न योजना जी आसा तो दया ती सुद्दां तितून तांकां तांदूळ मेळटा. सगळ्यांक मेळटा. गरीब लोकांक सगळें तांदूळ मेळटा. आमी रोखडें शिकता तांकां टायम काडना. आनी हे सारकें चड लोकांक चवथीची चवथ आसा चवथीची लोकांची चवथ साजरी जावपा जाय बरी जावपा जाय.
गोयच्या 25 वर्साच्या ब्रेन डेड डिक्लेअर केल्ल्या पेशंटाक लागून 4 दुयेंतीक जीवदान मेळटलें म्हणून जीएमसीच्या डिनाची माहिती. ह्या पेशंटाच्या फामिलीन ऑर्गन डोनेशनाचो निर्णय घेतिल्लो. किडनी जीएमसी आनी गोंयांतल्या हेल्थवेक जाल्यार हार्ट आनी लिव्हर चेन्नयच्या MFAन आनी दिल्लीच्या आर्मी हॉस्पिटलाक दितले. गोंयांत जावपी नॅशनल गेम्साच्या फाटभुंयेर गोंय नेटबॉल असोसिएशनाची बरी प्रॅक्टीस चल्ल्या म्हणून अध्यक्ष शुभम नार्वेकार उलयलो. सद्याक तांकां प्रॅक्टिसेक खंय फोंडेचो इंडोर स्टेडियम दिला. गोंयांत एक तरी पुराय स्टेडियम 8 वरां खातीर नेटबॉल प्रॅक्टिसेक दिवचो म्हणून नार्वेकाराची मागणी. सगळे जायते सुविधा मेळटा म्हणून भुरगे सातिस्वीत. इन्फ्रास्ट्रक्चर काही कमी वेळान ताणें जी घडोवन हाडली गोंयांत आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपीन अशें करून हांव मागता जी सुविधा आयज पर्यंत आमकां मेळ्ळा. फक्त नॅशनल गेम्सा पुरतीच उरपाक जायना की हेच्या फुडें सुद्दां वचून की जे बाकीचे ओपन नॅशनल आसतले स्कूल नॅशनल आसतले थंयूच अशेंच ह्याच मोठ्या प्रमाणान भुरग्यांक सुविधा मेळची. सरकारान हो इंडोर स्टेडियम दिला पळय तसोच एक परमनंट वेन्यू म्हटल्यार हो आयज ऑलिम्पिकान गेम आसा नेटबॉल सो तुजीच आमकां ऑलिम्पिकान आसल्या कारणान एक परमनंट वेन्यू म्हटल्यार एक दिनान एक 8 वरां गोंयची दिसाची 8 वरां गोंयांत फक्त नेटबॉल खेळपा खातीर एक परमनंट एक वेन्यू आसचो. प्रॅक्टीस जे चालू ती बरी चालू आहा. फॅसिलिटीज बीन बरी मेळ्ळा आमकां ह्या फावटी. इंडोर कोर्ट बीन गावला सो कोचीस बरे हार्डवर्क करता टीम बरी आहा सो एवरीथींग इज गोईंग वेल. होप सो वी वील गेट अ मेडल दिस टायम. चल्ला बरी प्रॅक्टीस चल्ला आनी बरी मेळटली फॅसिलिटीज आमकां. आमचो डे कॅम्प चालू आसलो फॉर फाटले 1.5 म्हयन्या खातीर आनी आतां आमचो रेजिडेन्शियल कॅम्पूय स्टार्ट जालेलो आसा. आमची प्रॅक्टीस खूब आमी एफर्ट्स घालता खूब डिटरमायंड आसा सो दॅट आमी मेडल ह्या फावटी आमचो टार्गेट आसा गोल्ड मेडल घेवपाचो गोंया खातीर. गव्हर्मेंटान उपलब्ध करून दिवंक जाय त्यो सगल्यो फॅसिलिटीज तांकां उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसा. बरो पैकी ग्रावंड इंडोर ग्रावंड तांकां हांगा अवेलेबल करून दिल्ले आसा. जायते प्रॅक्टीस करून भुरगे डेली हांगासर येवन कोचीसूय तांकां त्या प्रमाणे मेळ्ळे आसा आनी सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर अजुनूय समज जर गव्हर्मेंटाचें काय जाल्यार ते निश्चित म्हाका दिसता तांकां गव्हर्मेंट दितले. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.